गाईज आम्ही द निडल भोंवया. आता आम्ही निडल पावले असा. हे आता कोच कार पार्क त्याच्या अपोजिट हा आणि हेवटेन कोच पार्क. हे पळय ह्या कार पार्क. तर हांव कोच घेवन येयल्लो आसा. हे जाग्याचें नांव द निडल. आता आम्ही द निडल पावले आसा आणि आमचे कडेन हांगासर 2 वर आसा. आणि कोचीन जर तुम्ही कोच घेवन येता जर तुमचे कडेन टायम रिस्ट्रिक्शन आसता पळय 2 वर आहा आणि 2 वरां भितर तुमकां हे सगळे भोंवन घेवपा जाय. खंय खंय वयता थिंगा पळोवन घेयात आणि 2 वरां भितर तुमकां कोची कडेन पावपा जाय. हे आता टिकेट कावंटर. डायरेक्ट येवन लायनीक रावनाका. थंयसर ते दुसरे 2 तरेचे लायन उरता. ते टिकेट घेयात आणि हे सायडीन येवन लायनीक रावप. आणि आता हे सध्या फन फेअर बीन चालू आहा. हॉलिडे आसा तेन्ना हे सगळे एक्टिविटीज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थिंगा चालू आसता. हे पळय ही लायन जी आहा न्ही हे चेअर लिफ्ट घेवपाक. जर तुमी कोचीन येतले जाल्यार तुमकां मातशें टायम लागते. जर तुमकां चेअर लिफ्ट घेवपाचें ना स्टेअर्स आहा ते घेवन पासून तुमी सारके येळेर वचपा जाता. चला आमी चेअर लिफ्ट घेवया. व्यू एन्जॉय करा. सकयल पावतकीर मागीर उलोवया. काळीज मातशें घट धरून बसचें पडटा हांगासर. अंकल स्टे ट्यून. 10 मिनटाची चेअर लिफ्ट आणि पावले आम्ही सकयल. आणि हे हिंगा बोट सर्विसीस आहा. एकदम सवाय आहा पळय. 7 पावंड आणि 4 पावंड. व्हडल्यांक 7 पावंड आणि भुरग्यांक 4 पावंड. आणि पैसे बोटीर भरपाचे. हांगा टिकेट कावंटर ना. हांगाचे ती व्यू एन्जॉय करा तुम्ही. बाकीचे मागीर पळोवया. तर हे बोट ट्रीप करपाक आमचे कडेन टायम ना. नेक्स्ट ट्रिपीक आमी जेन्ना गाडी घेवन येतले पळय तेन्ना ते बोट ट्रीप करया आणि फूल व्यू करया. ते कोचीन येयले की आमचे कडेन जे इनफ टायम आसना ताका लागून ते बोट म्हाका घेवपाक मेळूंक ना. नेक्स्ट व्हिडिओन म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओन न्ही नेक्स्ट ट्रिपीक जेन्ना हांव गाडी घेवन येतलो पळय तेन्ना 2 दीस रावतलो हांगा आनी आख्खे आयल्स ऑफ वायटाची टूर करतलो. तेन्ना सगळे सायट सीन करया. आतां हांगासून शूट मारया. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.